सुभाषाच्या ईडीसी राजीनाम्याची खबर आयतारा प्रुडंटान दिल्ली. सोमारा सुभाषान कबुली दिली. एके वाटेन शिरोड्या मोगोचो दीपक ढवळीकार पोटवेंचणुकेच्या तयारेक लागला. दुसरे वाटेन सुभाषान ईडीसीचो राजीनामो दिलो. गाडी सोडली. आता शिरोडकार उलयता ती भाषा आनी ताची बॉडी लँग्वेज पळयल्यार टेन्शन स्पश्ट दिसता. मोगो आनी बीजेपीच्या बंडखोरांचें कितें करपाचें तें खंय ताणें बीजेपी हायकमांडाचेर सोडलां. मुख्य कारण अशें आसा की थोड्या दिसां भितर इलेक्शन डिक्लेअर जातलें आनी इलेक्शन डिक्लेअर जावं किंवा न जावं 8 दिसां भितर 15 दिसां भितर तर मतदारसंघा भितर भोंवपाक जाय किंवा चड वेळ दिवपाक जाय. कोपरा बैठका वगैरे सगळं सुरू करूंक जाय. त्यामुळे हांवें ईडीसीचो राजीनामो दिल्लो आसा. कारण ईडीसीचो अधिकार दवरलो कंटिन्यू दवरलो जर जायत जाल्यार म्हाका कमीत कमी 3 दीस तरी थंय वचचें पडटलें. सोमार म्हण बुधवार म्हण वचून बसचें पडटलें आनी दिसभर थंय वगडाचो पडटलो. आनी ताका लागून हांवें ईडीसीचो राजीनामो दिल्लो आसा. कारण थंय वायस चेअरमॅन आसात संतोष किंकरे म्हणून. ते बरे भशेन तो बरीबार मुखार सांबाळूंक शकतले. एमजी पार्टीन आपलो सीट हांगा दीपक ढवळीकर रावपाक ताचो तुमकां कितें दिसता? हो विशय म्हजे पासून आनीक श्रेष्ठी पर्यंत सगळ्यांक खबर आसा. श्रेष्ठी ताजेर विचार करतात आनीक जे कितें नेसेसरी डिसिजन घेवपाक जाय तें डिसिजन ते घेतले. सो इवन महादेव नायक जे आसा ते आसा आनी दीपक ढवळीकर आनी तुमी. हय. सो तुमी मातशे अपसेट आसा काय ह्या हाजी पयलीं तशी ट्रायंगुलर फायट जाल्ली फाटल्या वेळार. एमजीचोय जवळ जवळ कॅन्डिडेट आशिल्लो ताका 5000 सुमार मतां पडिल्लीं. काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट हांव आशिल्लो आनीक बीजेपीचो महादेव नायक आशिल्लो. त्यामुळे ट्रायंगल फायट ही आशिल्लीच. आतां तशी परत जाली म्हाका प्रॉब्लेम काय ना तशें. पूण तरी पळोवया कारण एलायन्स पार्टनर जाल्ले कारणान हो विशय श्रेष्ठी कडेन आसा. श्रेष्ठी हाताळटात तो विशय बरे पद्धतीन. सो अजून पर्यंत डिसिजन काय जावना? अजून जावना. सुदेन म्हणटा पोटवेंचणुकेचो निर्णय मोगोचे केंद्रीय समितीचो तो चालीक लागतलोच. आनीक म्हणटा ते एमजीपी ऑलरेडी डिसायड केला की दोन्ही सिटां लढोवपाच्यो. सो तेजेर तुमचें कितें? No comments. The decision taken by MGP committee will be implemented. It is binding on you. Sorry. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.